नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनात तुमका येवकार। हांव वर्षा आश्वेकर। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। फातोड्डा मुंगुल वाठारात घोवानूच केलो बायलेचो खून। घोवा बायले मदीं जाताली झगडी। फातोड्डा पुलिशेन घोवाक कृष्णा रॉयाक घेतलो ताब्यात। मोतीदोगर मडगाव सान अपहरण जाल्ल्या सान चलयेचो मडगाव पुलिशेन घेतलो सोद। एकल्याक अटक, फुडलो तपास सुरू। स्मार्ट सिटीचे काम हातीन घेवंक नाशिल्ले जाल्यार राजधानी पणजेची जावपाची वाट, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। भाजपाच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात केले स्टेटमेंट। मुख्य नगर नियोजक राजेश नायकाचेर निलंबनाची कारवाय। कार्मिक खात्यात हाजेरी लावपाचो आदेश। दक्षता खात्याची कारवाय। केंद्र सरकार जाती प्रमाण करतले जनगणना। सप्टेंबर महिन्यात जनगणनेक जातली सुरुवात। मंत्रिमंडळ बसकेत घेतलो निर्णय। आणि कोने पिरियोळा रस्ते अपघातात मरण आयिल्ले। ब्लॅक पॅन्थराच्या पोटान आशिल्ली 3 पिलां अपघातात तिगांयकू आयिल्ले मरण। पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान गजाल आयली उक्ताडार। आनी आतां खबरो विस्तारान। मुलंगन फातोर्डा घोवानूच केलो बायलेचो खून हे आता उक्ताडार आयला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घोव आनी बायले मदीं खंय सदांच झगडी जाताली। बुधवारा राती तांची झगडी जाल्ल्यान घोवान बायलेक जिवेशीच मारली। 2 दिसा फाटी माकाजन कुर्तऱ्या बापायन आपल्या 6 वर्साच्या चलयेक जिवेशी मारून उडोवपाची घडणूक ताजी असतानाच मुंगुल फातोड्या घोवानूच आपल्या बायलेचो खून केल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। मेल्ल्या म्हायती प्रमाण या जोडप्यामदी कसलो तरी वाद जालो आणि या झगड्याचे रूपांतर मारामारीत जाल्ल्यान घोवान आपल्या बायलेक जिवेशी मारली। या प्रकरणात फातोडा पोलिसांनी आरोपी कृष्णा रॉय पिराय 38 हाका अटक केल्या। पोलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। 2 दिसां पयलीं बापायन आपल्या चलयेक मारपाची घटना माकाजान कुर्तरे हांगा घडली आणि काल राती मुंगुल फातोर्डा हांगा घोवान आपल्या बायलेक मारली। हे जे कुटुंब आसा हे मुंगुल हांगा रावताले आणि ताजे घोवाचें नांव आसा कृष्णा राय 38 वर्सां आणि बायलेचें नांव आसा करिश्मा राय हिका 28 वर्सां। हो जो कृष्णा राय आसा तो ताजे व्यवसाय आशिल्लो सुतार कामाचे आणि हे दोगी जाण पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे दोगी जाणां भितर डेली चडशे खटके पेट्टाले। पूण काल हाजे हे आसा ताणें कृष्णान सांगो रुद्र अवतार ताचो धारण केलो आणि आपले बायलेक मारपाक लागलो। ह्या मारपेटी भितर तिका मरण आयलें। ताचे नंतर फातोर्डा पुलिसांनी थंय धांव घेतली आणि कृष्णा रॉय हाका अटक केलो आणि ताची जी बॉडी आसा बायलेची ती बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंयच्या शवागाराक सद्याक दवरिल्ली आसा। फातोर्डा पुलिसांनी ताचो पंचनामोय केल्लो आसा आणि सद्या कृष्णा राय हो जो घोव आसा तो अटकेक आसा। हांचे ही जी फॅमिली आसा ती मूल कलकत्ता वेस्ट बेंगाल हांगची आणि ती हांगा भाड्याक रावताली। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गुरू। मडगाव मोतीदोंगर वाठारांतल्या अपहरण जाल्ल्या सान चलयेचो सोद घेवपाक मडगाव पुलिशेक यश आयला। पुलिसांनी ह्या चलयेक कर्नाटकांतल्यान सोद घेतला अशें कळटा। सान चलयेचे अपहरण करपी दुबावीत आरोपी परशुराम रायर या 22 वर्साच्या तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या। हे सान चलयेचे अपहरण जाल्ल्यान तिच्या आवयन आयतारा पुलिशेन कागाळ केल्ली। पुलिशेन हे सान चलयेक तिच्या आवय कडेन आतां सुपूर्द केला। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। स्मार्ट सिटीचे काम 100% सामके जावंक ना आसुयेत, मात स्मार्ट सिटीची कामां हातीन घेवंक नाशिल्ली जाल्यार राजधानी पणजेची वाट लागपाची अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सांगता। पणजे आयोजीत केल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यात मुख्यमंत्री उलयतालो। सिटीचे काम कितें काय म्हणून हांव मुद्दाम जाहीर उलयता। हांवें ताका विचारलें स्मार्ट सिटीचें काम करूंकच नासलें जाल्यार पणजे कशी आसतली आसली ती सांगात म्हाका। स्मार्ट सिटी धरून जाल्यार हांवें कामच सुरू करूंक नासलें जाल्यार पणजेची स्थिती वर्स्ट आसतली आसली। हांव पब्लिकली सांगता स्मार्ट नो डाउट स्मार्ट सिटीचे काम करता आसतना प्रॉब्लेम झाले आसतले
स्मार्ट सिटीचे थोडेशे काम सारखे जावनाय आसतले, हांव 100% सारकें जालें, बट स्मार्ट सिटी जर करूंक नासली पणजेची सिवेज लायन जी आसा पळय न्हू, ताची परिस्थिती अत्यंत वायट जातली आसली. तुम्ही आज पळयात व्हॅक्यूम सक्शन सिवेज जी आहा मळ्यात लायल्या पयलीं व्हॅक्यूम सक्शन सिवेज देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट आसा. देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट आमी पणजेंतल्या मळ्यात लायला. वन ऑफ द बेस्ट टेक्नॉलॉजी इन द कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नॉलॉजी. अशी दुसरी टेक्नॉलॉजी आता लोक कॉपी करून दुसरीकडे लावपाक लागलेले आसा. मुख्य नगर नियोजक राजेश नायकाक सेवेंतल्यान निलंबित केलो. ताका कार्मिक खात्यान हाजेरी लावपाचो आदेशूय दिला. दक्षत खात्यान ही कारवाय केल्या. पळयात पुराय बातमी. मुख्य नगर नियोजक राजेश नायक हांच्या आड शिस्तभंगाची कारवाय करीत तांकां सेवेंतल्यान निलंबित केल्यात. तांकां कार्मिक खात्यात हजेरी लावपाचो आदेश दिलो. तशेंच सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेतले बगर राजेश नायकाक कार्मिक खात्यांतल्यान भायर वचपाक मेळचे ना. दक्षता खात्यान तांच्या आड ही कारवाय केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केंद्र सरकार जाती प्रमाण जनगणना करतले. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत हो निर्णय घेतलो. दर 10 वर्सांनी जनगणना जाता. आता हातूनय जाती प्रमाण जनगणना जातली. ह्या वर्सा सप्टेंबर म्हयन्यात जनगणना जावपाची आसतली. ती पुराय जावपाक 2 वर्सां लागतली. निमणे आंकडेवारी 2027च्या सुरवातीक जातले. केंद्र सरकारान जाती प्रमाण जनगणना करपाचो निर्णय घेतला. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत हो निर्णय जालो. सप्टेंबर महिन्यात हे जनगणनेक सुरुवात जातली अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. 1947 सावन जाती प्रमाण जनगणना जाल्ली ना. कांय राज्यांनी हे काम व्यवस्थितपणान केला. कोरोना वेळार 2021 वर्सा जावपाशिल्ली जनगणना फुडें धुकलिल्ली. दर 10 वर्सांनी ही जनगणना जाता. मात हे फावट मातसो कळाव जाल्ल्याचे अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले. Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its Indie alliance partners have used caste census only as a political tool. As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. According to Constitution of India, census is a union subject. Some states have conducted surveys. I am repeating the word surveys to enumerate castes. Some states have done this well, while some others have conducted such surveys purely from a political angle in a non-transparent way. Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that our social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that our government is committed to the values and interests of our society and country. Like in the past, when our government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
कोने पिरियोळा वाठारात रस्तो उपताना अपघातात मरण आयिल्लो ब्लॅक पॅन्थर प्रेग्नंट आशिल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालात उक्ताडार आयला. ह्या ब्लॅक पॅन्थराच्या पोटान 3 पिलां आशिल्लीं देखून हे अपघातात ब्लॅक पॅन्थरा सयत वट्ट 4 जिवांक मरण आयला. फाटल्या दिसांनी कोने प्रियोळात रस्तो हुबताना अपघातात ब्लॅक पॅन्थर जखमी जाल्लो. उपरांत रान खातें आनी SAWE संस्थेन ताका रेस्क्यू केल्लो. मात ताका जीवदान दिवपाक राना खात्याक अपेस आयिल्ले. ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवन रान मंत्री विश्वजीत राणेन ह्या प्रकरणाचो रान अधिकाऱ्या कडल्यान सखोल अहवाल मागिल्लो. आता पोस्टमॉर्टम अहवालात ते मादी ब्लॅक पॅन्थराच्या पोटात 3 पिल्लां आशिल्ल्याचें कळटा. त्या 3 पिलांकूय दुर्दैवी मरण आयला. रस्ते अपघातांनी जनावरांक मरण येवचें न्ही हाचे खातीर उपाय येवजण गरजेची आसा. लोकां मदीं जागृती जावप गरजेचें म्हूण वन्यजीव अभ्यासक आनी रेस्क्युअर चरण देसाय उलयलो. हय, सामकी दुर्दैवी घटना. म्हणजे आमकां तेन्ना डावट आशिल्लो ताजें पोट पळोवन की एक वेळ कप्स आसूं शकता. आनी पयलींच म्हणजे इतले दुर्मीळ हेची ब्लॅक पॅन्थर म्हणजे लोक ताका सोदपाक फोटो काडपाक बी कर्नाटकान आनी खंय खंय कबिनी खंय खंय वता. आणि आमच्या गोंयान पळय इतल्या लागीं अशें आसा. आनी तातूंत भितर सगळ्यात वायट म्हणजे 3 कप्स म्हणजे वी लॉस्ट 4 लायव्स न्ही त्या दिसा. अशें म्हणजे फुडलें अख्खें जनरेशन तातूंतल्यान हें जालें. सो आमकां दिसता की ताजेर उपाय योजना जावपाकूच जाय. म्हणजे ट्रिटमेंट इज अ सेकंड पार्ट म्हणजे नेक्स्ट पार्ट. पूण एक्सिडंट अशें जावपाक जायना म्हणून किंवा कमी जावपाक जाय म्हणून आमकां लॉंग टर्म उपाय योजना करच्यो पडटल्यो अशें म्हाका दिसता. लॉंग टर्म म्हणजे काही आतां राज्यांनी तशें हें केलां की ज्या जाग्यार म्हणजे आतां कितें आसा सर्वे करचो पडटलो. आमी 2019 एक्चुअली एक सर्वे केल्लो आनी हॉटस्पॉट्स जे आसा ज्या जाग्यार चडशे एनिमल क्रॉसिंग जाता, जंगल आसा दोनूय वाटांनी किंवा वॉटर बॉडी आसा थंय चडशे एनिमल क्रॉसिंग चड जाता. सो जे वयल्यान वता म्हणजे माकड आसत, चान्यो आसत तांकां ओव्हरब्रिज किंवा अशे हेजे ब्रिज कितें आसता वायर किंवा अशे रोप ब्रिज आनी सकयल्यान टनल्स आसत किंवा थोडी कडेन स्पीड ब्रेकर्स. सो अशें कितें तरी उपाय योजना करच्यो पडटल्यो. आनी मेन म्हळ्यार अवेरनेस अबाउट रोड किल्स. म्हणजे रस्त्यार जनावरां येता हे लोक दे शूड एंटिसिपेट इट. म्हणजे आमी सुचयल्लें की लायसन काडटना स्कुलांनी जेन्ना ट्रॅफिक हे आतां ट्रॅफिक पोलीस एक्चुअली बरें अवेरनेस करीत आसता अबाउट ट्रॅफिक सेफ्टी बी. तातूंत हें इन्क्लूड करचें की जनावरां ही रस्त्यार आसता. आनी एक रिजन आसा मेन जनावरां रस्त्यार येवपाचें गार्बेज. सो गार्बेज रस्त्यार पडले की ते खावपाक बारीक जनावरां येता, दुकर आसत आनी काटांदर आनी तांकां खावपाक मागीर हे येता व्हडलीं जनावरां अशें. सो अशें काही लॉंग टर्म उपाय आमकां हें करचें पडटलें. दोनींची आसा. सरकारानूय म्हणजे जर कितें बदल करतलो एक्चुअल जाल्यार तो सरकारानूच करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता अवेरनेस आसत किंवा ताज्या बद्दल एक्चुअल एक्शन घेवपाची. समज सरकारान खंयचे हे रूल केले किंवा काही गोष्टी केल्यो जाल्यार ते फॉलो करपाचें बी आमची जबाबदारी न्ही. दोनूय वाटांनी ते जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हे घडणुके उपरांत राना मंत्री विश्वजीत राणेन कडक आदेश दितना हे अपघाताक कारणीभूत गाडयेकाराचो सोद घेवचो म्हूण सांगिल्ले. मात ते ब्लॅक पॅन्थराचेर गाडी मारप्याचो सोद अजून लागिल्लो ना. गोमंतक टीव्ही खातीर ऐश्वर्या केरकार. आपल्याक मंत्रीपदाची आशा ना, मंत्रीपद कोणाक दिवपाचें हे मुख्यमंत्री ठरयतलो. कांय मंत्री सामके काय काम करिनात त्या खातीर मंत्र्यांची खाती बदलपाक जाय अशें कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. साळगांवचो आमदार केदार नायकान केल्ल्या मायकल लोबो मंत्रीपद दिवपाचें अशें सांगिल्लें. ह्याच फाटभुंयेर मायकलान प्रतिक्रिया आपलीच दिल्या. सालिगांवचो आमदार केदार नायकान बुधवारा मंत्रीपदा विशीं वेगळें स्टेटमेंट केल्लें. आपूण आमदार म्हूण समाधानी आसा. मंत्रीपद दिवपाचेंच आसा जाल्यार ते आपल्याक नाका, कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक दिवचें अशें केदारान म्हणिल्लें. ह्याच फाटभुंयेर कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन प्रतिक्रिया दिल्या. मायकल सांगता मंत्रीपद कोणाक दिवप हें मुख्यमंत्री थारायतलो. आपल्याक मंत्रीपदाची आशा ना. जांकां मंत्रीपद दिवपाचें आशिल्लें तांकां दिलां. मात कांय मंत्र्यांची खाती बदलपाची गरज आशिल्ल्याचें आमदार मायकलाचें म्हणणें. We are not expecting anything. It is with the Honorable Chief Minister to decide. आणि आम्ही जॉईन जाताना अशें कंडिशन काय घालूंक ना.
की आमकां मिनिस्ट्री दिवपाक जाय, जे कोणाक दिवपाक आहले ताका दिली Alex Secura. So we have no comments on this. But if you ask me personally, a lot of work what the people are expecting is not happening. Some of the ministers are working very good. Some of them are not really working for the people. We have seen so many issues and public running from this office to that office or same office 10 times, 20 times to get one work done. So somewhere down the line, if there is no change in the ministry, CM will have to do a reshuffle among the portfolios what the ministers are actually holding. I am not saying that all are not working. I don't want to name also. But खुबशे लोकांची कामां जायना आमचे नदरेक येता. हांव म्हणना अमको मंत्री वायट अमको मंत्री बरो, सगळे मंत्री बरे, पूण लोकांची कामां जावपाची गरज आहा. कॅबिनेट जर रिशफल जायना जाल्यार तेंचे भितर तरी पोर्टफोलिओ रिशफल जावपाची गरज आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. मालवाहतूक करपी रेल्वेची धडक बशिल्ल्यान जाणटे बायलेक आगताक मरण आयिल्ले हो अपघात बुधवारा सकाळी भावकायमये वाठारांत घडलो. आमकां खबर ना, आमी ते वयर आमी चवडीन गेल्ले न्हू, आतां थंय फुडें माळ्यार आमी बसलो थंय बरो वचपाक. थंय कोणी सांगलें ती येयल्या पडल्या म्हणून. तशेंच आमी तिका मागीर पळोवपाक गेले. बायली ती थंय तशी नासली, ती येयली 108. तिका आयकूंक नासली आनी मन येयची. ती वयर जाता अशी पडले अशें एक हे आनी कोयता आहा तिचे कडेन सगळें आसलें. रेल्वेची हे बसली तेका धडक, रेल्वेची धडक पडली तिका. ही सदांच हे वटेन येताली. ना आजूच फर्स्ट टायम इतके सगळ्याक येत ना. पण ती हांगासली भावकायचीच. बाबूची न्ही पळय हेच्या बाजाराचेर. सध्या मये पंचायत वाठारांतल्या भावकय हांगासर रेल्वे रुळा कडेन आसा. ह्या रेल्वे रुळाचेर आयज बुधवारा सकाळी एक दुख्खद घडणूक घडिल्ली आसा. आनी ही घडणूक म्हळ्यार मालाची वाहतूक करपी रेल्वेक आपटून एक थळावी बायल तिका आगताक मरण आयिल्लें आसा. जे बायलेक मरण आयला ती बायल भावकय वाठारांतली आसा आनी तिका ती मोनी आनी तिका आयकपाकय कमी येतालें अशें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बुधवारा सकाळी ती लांकडां एकठांय करपाक म्हूण रेल्वे रुळा वयल्यान वयताली. सादारण 8:15 वरांचेर माल वाहतूक करपी रेल्वेची तिका धडक बसली आनी तिका आगताक मरण आयलें. हे घडणुकेची म्हायती मेळटकीच दिवचलच्या पुलीस तशेंच कोंकण रेल्वेचे पुलीस घडणूक थळार येवन तांच्यांनी अपघाताचो पंचनामो करून हे बायलेची कूड पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडिल्ली आसा. ह्या अपघाताचो कोंकण रेल्वे पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मयेचार हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आयज जातले फाल्यां जातले अशें करून एक दीस फुडें वचत आसा, मात मंत्रीमंडळ फेरबदल कांय जायना. ह्या सगळ्या बोबाळांत साळगांवचो आमदार केदार नायकान भलतेच स्टेटमेंट करून मोकळो जाला. तो म्हणटा मंत्रीपद दिवपाचें आसात जाल्यार ते आपल्याक न्ही कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोक दियात. पळयात पुराय बातमी. पहलगाम हल्ल्याक लागून केंद्रीय फुडारी व्यस्त आशिल्ल्यान गोंयची मंत्रिमंडळ फेरबदल प्रक्रिया फुडें धुकल्ल्या. आता मंत्रिमंडळ फेरबदल केन्ना जातलो हे विशीं नेमकें सांगप कठीण, पूण कांय दिसां पयलीं मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांक बरोच नेट आयिल्लो. त्या वेळार मंत्रीपदा खातीर दिगंबर कामत, डिलायला लोबो आनी संकल्प आमोणकराचें नांव चर्चेत आशिल्लें. अदीमदीं केदार नायकाचें नांव लेगीत चर्चेक आशिल्लें. हे सगळे फाटभुंयेर साळगांवचो आमदार केदार नायकान वेगळीच मागणी केल्या. तो म्हणटा आपूण आमदार म्हणून समाधानी आसा. मंत्रीपद दिवपाचेच आसत जाल्यार ते आपल्याक नाका कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक दिवचे. कित्याक ताका मंत्रीपद दिलें जाल्यार बार्देस तालुक्याची उदरगत जातली खंय. आयकात ताचें म्हणणें. फुडें वता आसतना म्हाका दिसता जेन्ना तुमी रिशफलाचें उलयले, रिशफल सगळे पार्टी आनी CMचे म्हणजे तेजे देखरेखीचें सगळें जाता. हांव सामकें ओपन हें करून सांगता की हांव खंय आसा थंय हांव खूश आसा.
फाल्यां तुमचें नांव येयलें घेतलें जाल्यार असं हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की म्हाज्याकून वयर आनी हांव आमचे ऑनरेबल कलंगूटचे एक्स मिनिस्टर ते आनी आतां MLA मायकल लोबो आसा, म्हाका दिसता तेका सुद्दां मिनिस्ट्री मेळपाची भरपूर गरज आसा आनी तेका ऑनरेबल मायकल सराक जर मिनिस्ट्री मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता बार्देजानूय आमी भरपूर स्ट्रॉंग जातले. बार्देजानूय म्हणजे जी कामां उरल्या ही कामां जाग्यार घालपाक आमकां स्ट्रेंथ मेळटली. फुडल्या 27 जेन्ना इलेक्शनाचे तुवें हे काडला 27 सुबेज मॅक्सिमम सीट बार्देजांतल्यान म्हाका दिसता मायकल लोबो मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार येतली. हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता जाल्यार न्ही दिवची म्हणून आमचे ऑनरेबल कलंगूटचे MLA जे आसा आनी एक्स मिनिस्टर मायकल लोबो हांकां मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार खरेंच आमचे बार्देस स्ट्रेंथन जातले. सो हांव रिक्वेस्ट करता की म्हाज्या पयलीं म्हाजे सिनियर्स आसा आनी तांकां ही मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार BJP म्हणून आमकां भरपूर फायदो जातलो. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा सोटीकर. शेळवण कुडचडेंतल्या बेकायदेशीर रेवेचेर केपेंचे मामलेदार, खण खाते आनी कुडचडेंचे पुलिसांनी धाड घालून रेंव आनी पंप जप्त केलो. ह्या वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडप सुरू आसा अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळिल्ली. आमी आसा शेळवण गांववाडा. आयज खंय तरी मामलेदार मायन्स डिपार्टमेंटान कुडचडें पुलिसान रेड घातलेली आसा जी रेंव आसा ती इल्लिगल पद्दतीन काडटा तेका लागून. आनी आतां अरावंड फकत ते एका भितर तेणी हेजे बद्दल इन्स्पेक्शन केलां आनी जे रेंव काडपाक यूज करता सक्शन मशीन तेका अटॅच केल्या. तशीच रेंव बी तेणी रेंव आसा ते बी अटॅच केल्ले आसा. तशेंच तेका पळोवपाक तेणी 2 गार्ड सद्या दवरल्ले आसा. ज्या प्रमाणे कुडचडें पुलिसान म्हायती दिल्या ऑलरेडी जी कंप्लेन येयल्ली हेजे बद्दल तेका लागून आयज मामलेदार केपें मामलेदार येवन इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी हेजेर केस मुखार रजिस्टर्ड जातली अशी कुडचडें पुलिसान आयज म्हायती दिल्ली आसा. हांव गोमंतक TV खातीर शेळवण साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. वेळीप वाडो विलियम भाटी सांग्या वयल्या श्रीमंत गांवकर हाचे घर थळावो आमदार तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी परतून बांदून दिल्ल्यान आभार मानल्यात. फाटल्या सप्तकांत रातच्या वेळार सिलिंडराचो स्फोट जावन घराक उजो लागपाची घडणूक घडिल्ली. ह्या वेळार घरात कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टाळ्ळी, मात घरातले सामान आनी कायदेशीर कागदापत्रां उज्यान लासून गोबर जाल्ली. सिलिंडराचे स्फोट जाल्ल्यान सगळे लासून गेल्ले. तुमी ते जाले तेन्ना खंय आशिल्ले? हरशीं तुमी थंयच वयता? आनी कित्याक लागून तुमी म्हणटा जो फुटला आसतलो खबर आसा? ना. पूण दोगांयनी तुमी थंय गेल्ली? त्याच दीस गेल्ले काय पयलीं वयताली? वयता. आतां तुमगेलें हें टोटल घर मोडलें. आतां हे तुमकां उबारून दिलें ते कोणें उबारून दिलें? मंत्री आसा आमदारान तुमगे बांदून दिलें. आतां तुमी दोगांनी रावता हांगा आनी कोण ना तुमगेलो? कितलीं वर्सां जालीं ह्या घरा रावताले तुमी? 40 वर्सां रावता. आतां हें काम चालू आसा? पावसा पयलीं जातली खंय? तुमगेले भितर कितें आशिल्लें जेन्ना हें जालो तेन्ना? घरांतलें कितें लुकसाण जालें तुमकां? सगळे लासून गेले. कपडे सुद्दां लासून गेले आनी काय सगळे टोटल हें जालें. आमी वेळीपवाडा आसा आनी जे तुमी घर पळयतात आनी ही 2 जाण आसात, एक श्रीमती गांवकर आनी तेजा भांडारी, हेंगेले खंय तरी फाटल्या 8 दिसां पयलीं एक अपघात म्हणल्यार जाता. जो सिलिंडर आसा तो कुकिंग सिलिंडर स्फोट जाल्ल्यान तेंगे घर आसा तें टोटल लासून म्हणटकीर तेंगे घराक जे कितें आशिल्ले कपडे भांगर धरून आरमार धरून आयदन धरून टोटली लासून जळून गेल्ले आसा. आनी त्या घटनेक जेन्ना ही घटना घडली तेन्ना ती शेजारी जे एक काही इंचाचेर असं म्हणल्यार जाता थंय त्या गेल्या 8 दिसांक थंय न्हिदपा वयताली म्हणून ती साल्वार जाली. ना जाल्यार खंय तरी आनीक खंयचो
घोर घटना जावपाची शक्यता आशिल्ली. आतां खंय तरी जी घटना घडल्या जे घर आसा जे पत्र्याचे घर आशिल्ले ते टोटल लासून गेले. ते खंय तरी लोकल जो आमदार आसा आनी मंत्री तेणे खंय तरी दखल घेवन तांकां घर बांदून दिवपाचे फुडाकार घेतलेलो आसा. आनी पळयता तुमी घर खंय तरी अर्द्यार पावल्ले आसा. ती जी म्हणटा श्रीमती गांवकर तेणी आमदाराचे आनी मंत्र्याचे उपकार वाटयला की खंय तरी तांकां आदाराक येयलो. पूण जे घटना घडली तेतूर खंय तरी तांकां कोणालो सपोर्ट नाशिल्लो. ती दोगूच जाण बायल मनशां खंय तरी तांकां हो आदार मेळ्ळो आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर वेळपाडा पिल्यांच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव वर्षा आश्वेकर तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खाशेल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर.